हय ते देवेंद्रजी आज गोंयांत आयले कारण फाल्यां आमचे होम मिनिस्टर गोंयांत येतात. आज देवेंद्रजी आनी आमचे सिटी हे दोगूय गोंयांत आयल्या कारण फाल्यांचे जे प्रोग्राम आसात पार्टीचे त्या संदर्भात तो एकंदर रिव्यू घेवपाक ते हांगा आयिल्ले आसात कारण फाल्यां 2 फंक्शनां गव्हर्मेंटाचीं आसात. एक फॉरेन्सीक युनिवर्सिटीचें फावंडेशन स्टोन आनी बिल्डिंगेचें उद्घाटन आणि त्यानंतर मागीर पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात इन द सेन्स आमी आमची पार्टीची कार्यकर्त्यांचो एक संमेलन आसा कार्यक्रम कम्युनिटी आणि त्यानंतर मागीर पार्टीचे कोर टीम मिटींग आसतली आमदार मंत्र्यांची मिटींग आणि ताका लागून ते आज हांगा आयिल्ले आसा. सो होम मिनिस्टर इलेक्शन प्रिपरेशनाचेर डेफिनेटली कारण निवडणूक एक 4 महिन्याचेर आसतना ज्या वेळार ते येतात तेन्ना डेफिनेटली तो एक इलेक्शन हो मुद्दो आसा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो BJP MGP अलायन्साची खूप चर्चा चल्लेली आसा. एक्झॅक्टली तो खूप चर्चीत आसा आणि काल असे की मेळ्ळा म्हणटा सुदीनी उलयला सो कितें एक्झॅक्टली कशें आसा की ताचो निर्णय जो आसा तो आमची केंद्रीय पार्लिमेंटरी बोर्ड घेता नॉर्मली आणि त्या लागून हांवें तेचेर एखादें भाश्य जाल्यार तें बरोबर न्ही कारण तो अधिकार अजून कशें आसा तें इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान कितेंय जावं शकता अजून तरी तांची ताचे कडेन भेट जावना. काल ताणें म्हटलें की तशेंच चर्चा जाली भेट जालेली म्हणून पूण ताणें आयज म्हटलें जावंक ना म्हणून अजून जावना मिटींग तांची ओके पूण तरी जाणार अशें जावूय शकता न्ही. काल सुदीना सगळे निर्णय हे सगळे केंद्राक जातात त्यामुळे ते कितें आहा ते त्या संदर्भात उलयता. पूण ऑप्शन्स आर स्टील ओपन ऑन दीस अलायन्स. म्हणजे तेजेर हांव कांयच भाश्य करूंक शकना कारण तें म्हज्या हातीन कांय ना कारण एकदां आतां आमचे इलेक्शन प्रभारी आसात आमचे गोंयचे प्रभारी आसात आनी ताका लागून हे सगळें कितें आहा तें केंद्राक कळयतलें आनी त्या नंतर केंद्र निर्णय घेतलो. सो पार्लमेंटरी बोर्ड आहा ते डिसिजन घेतलो.